Today the 10 commandments does not exist for us. We have made our own commandments. We have made our own rule. The modern world today goes with my rule, my life. देवान आमकां दिलां जिवितांत हे 10 मानमेंट आनी हे 10 मानमेंट खेरीत भाशेन देवान इस्रायल पोटशेक दिले तांकां जावन एकल्याक पवित्रतायेची जिवितांत फुडें काडूंक कित्याक देवाक जाय ताची पोरजां एक पवित्र पोरजां भाशेन जिवलेली पण आमी जाणा हीच देवाची वाट आनी ओळख घेवंक जायते फावटी इस्रायल पोरजां चुकता आनी देव तांकां परतून हे 10 उपदेशाचो खेरीत भाशेन तांचे जिवितांत ते नियाळ करून जिवंक तांकां आपयता. मोगल प्रितीच्या बाबा भयणीनो, हे उपदेश आमकां जावन एकल्याक जायते फावटी जोड लागता. एक वोजे भाशेन हे उपदेश आमी पळयता. द 10 commandments are only a guiding principle for our life. They are like a yardstick to measure our spiritual life. आमी जेन्ना सेमिनरीन आसलोले तेन्ना आमचो सान फ्रांसीस डी सालिसाचे एक अशें म्हणप आनी शिकयलां ताणें आमकां एक स्पिरिच्युअल एक्सरसायजीस. ड्युरींग द डे वी डू एन एक्झामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स आनी हे एक्झामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स आमी 12 सुमार करता, 12:30 तो एक वेळ आनी सांजेचे एक दुसरें एक्झामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स. पूण सांजेचे जेन्ना आमी आमची अंतस्करणाची तपासणी करता तेन्ना सान फ्रांसीस डी सालीस आमकां अशें म्हणटलो, ह्या 10 उपदेशाचे वयर तुजी जिविताची तपासणी कर. चेक whether you have lived these 10 commandments in your life. And if you have missed, ask God's forgiveness and tell God, tomorrow I will live these 10 commandments in a better way. जायते आमचे जिवीत मोगाल प्रिच्या बाबणीनो अंतस्करणाची चौकशी नासतना आमी जियेता. अंतस्करणाची चौकशी नासतना जो मनीस जियेता ताका देवाचो आशिर्वाद सदांच उणे. पूण जो मनीस आपल्या जिवितांत अंतस्करणाची चौकशी घेवन आपलें जिवीत जियेता ताका देव आशिर्वादान बोत्ता आनी लांब युग ताका फावो करता. हेंच देवाचें बरेंपण मोगाल बाबणीनो. आनी जेजू ह्या 10 उपदेशाची जबरदस्तीन आमकां कांयच सांगिना, पूण तो एकूच सांगता, लव युअर गॉड अँड लव युअर नेबर. ह्या 10 मानमेंटाची तो फकत आमकां 2 बाजू आमकां दितात. एक बाजू देवाचो मोग कर आनी तुज्या पेल्याचो मोग कर.